जशे आमचे शेतकामती भाव हांगासर म्हज्या म्हऱ्यान येयल्ले की ते चडशे आमची कोमनिदाची शेतां ओंपतात आनी तांकां अंदू हे फ्लडींग जाल्ल्या कारणान तांकां आपणाची शेतां ओंपूंक मेळूंक ना. शेतांनी उदक भरलां आनी त्या दिसा सीएमान एक स्टेटमेंट केला की हे मॅन मेड डिजास्टर. पूण हो मॅन मेड डिजास्टर जावपाक कारण कितें तें उलोवंक ना तो. हे मॅन मेड डिजास्टर जावपाक कारण एकूच की हो कॉन्ट्रॅक्टर MVR जो BJPचोच मनीस तांणी ही शेतां सगळीं पाड घालून उडयल्या. शेताचे पळय सगळे कान आसा, क्रॉस ड्रेन्स आसा, सगळी ड्रेनेज आसा ती ब्लॉक जावन गेल्या आनी त्या कारणाक लागून सगळीं शेतांनी उदक भरलां आनी ही शेतां लावपाकूय मेळना आनी कोणें पळय शेतां ओंपलेलीं ती शेतां आतां कुसोन काबार जालीं जशें आमच्या भावान आतां सांगलां. आतां हांव कितें म्हणटा, जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा की हे कॉम्पन्सेशन लोकांक मेळटलें, हें कॉम्पन्सेशन केन्ना मेळटलें? लोक सद्या सारके हॅरेस जावन पडल्यात आनी हे पयलीं फावट न्हू जे आमी ह्या सरकाराचे नदरेक हाडटा. PWD हायवेज डिपार्टमेंट जो इंजिनियर तारे आहा आनी इंजिनियर विक्टर आहा तांकां कितले फावटी सांगलें की बाबा हे पळोवन घेवया. आमी हे पावस येवचे पयलीं तांकां सांगलां की अशें मातशें तुमी पळोवन घेया म्हणून. पूण तांकां हें कोणाकूच पडून वचूंक ना. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक ते सगळे भियेतात आनी कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक आपणाचे पयशे सेव करूंक वो कितें करूंक तो कसलीच काळजी करिना. सो अशें आसतना आमकां सरकाराक आनी एकदां मागणी आसा की मातशें आमचे शेतकामती भावाचे मातशी काळजी करा, तांकां मातशें कसलो तरी रिलीफ दिया. आनी दुसरो मुद्दो जो आसा, हे पळय हायवेचे एक्सपान्शन वायडनींग जालां, ताचे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग जावन तो एवॉर्ड ऑलरेडी जावन लोकांचे सँक्शन जाल्ले कॉम्पन्सेशन ते अजुनूय लोकांक मेळूंक ना. हें जे आतां तो कॉम्पन्सेशन दितलो ते केन्ना मेळटलें, 5 वर्सांनी वा 10 वर्सांनी ते आमकां खबर ना. पूण हें जे कॉम्पन्सेशन येयल्लें आसा थ्रू द सेंट्रल गव्हर्मेंट एक्विजिशन तें तरी आमच्या लोकांक दिवन तांकां कसलो तरी रिलीफ दिवचो म्हणून आमकां एक विनंती आसा सरकारा कडेन. खेती मंत्री म्हणटा आमी खेती वाडोवपाक लोकांक प्रोत्साहन दितले, लोकांक मदत दितले आनी दुसरे सायडीन शेताची वाट लावन लोकांची शेतां पाड घालून उडयली. सदानंद पालयेकर हे आमची गिरी क्रॉसाक आनी गिरी हांगासर सगळे शेतां आमची आहात उदकान बुडल्यान सगळीं आनी ती शेतां न्हू आमकां कांय करूंक मेळना. आनी ती शेतांचे कॉम्पन्सेशन आहा ते तुजे हेणी सांगलां, CMान सांगलां कितें आमकां दिता म्हणून. ते केन्ना दितलो आमकां? दुसरें CM जी आमची कॉन्ट्रॅक्टराची हे काम करतात ती सगळी माती हाडून शेतान भरल्या, ते उदक वचना, ते उदक सारकें जाम जावन जाल्लें आहा. तेतून आतां शेतां करूंक गेलो, शेतां कांय जायना आनी कांय करूंक मेळचेंय ना. आनी आतां ते पयला ते गव्हर्मेंटान सँक्शन करता, तो केन्ना करता आनी केन्ना ते आमकां कांय कळना. तेन्ना ते जाता तितले बेगीन. आनी दुसरें आमचे जे कॉम्पन्सेशन हायवे रोडाक गेला पळय त्या रोडाचेर आमचें कॉम्पन्सेशन येयल्लें आहा तें आमकां आजून कांय दिवंक ना. ते मातशें बेगीन दिवचें.